मत म्हणणे की क्राऊड कशे भायर येयला वोटर्स पर्वरी मतदारसंघात झेडपी इलेक्शनान म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअस काम जे करीत आसा ताची पावती म्हाका दिसता लोक आज सकाळच्यान दाखयतात चडशा बुथांनी बरी गर्दी जावन पर्संटेज ऑफ वोटींग इज क्वायट कम्फर्टेबल. आज आमी येवन आमचो वोट कास्ट केला आनी विथ माय फॅमिली. तशेंच सगळ्यां कडेन मागता की कोण कोण घरा कडेन आसात कितें तांणी येवन आपले मतदान कास्ट इज वोट हर वोट. So to give that particular mandate for progressive thoughts, for development, and how Porvori and Porvorkars, which are a part of Pendifranc, Salvador Sukur, have been always showering blessings on us, supporting us. That is how we have turned Porvori to what it is today. Porvorचे ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट करपाक लास्ट 12-15 वर्सां लोकांच्याच खातीर जाल्लें आसा आनी लोकां कडेन उलोवन जाल्लें आसा. तांणी सदांच आपलो मोग दाखयल्लो आसा. आज सकाळच्यान पयलें जाल्यार खुबशे तरेन लोक भायर सरल्या. They are celebrating a part of democracy and coming out and voting. I think this is a very clear thought that people are for progressive thoughts, people are for development, and together, I think we can do things which can make Porvorim a model constituency. So what percentage you are expecting to? पर्सेंटेज तुम्हाला दनपारपर्यंत सांगता पण सकाळचे पर्सेंटेज एवरेज काढली जाल्यार एज पर द नॉर्मल ट्रेंड वी आर कम्फर्टेबल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग दॅट इज कम आउट. सो दनपारपर्यंत ट्रेंड कळटकर आय बी एबल टू डू इट. बट आय कॅन टेल यू इट बी अ गुड पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग टर्नआउट, अ बरी पर्सेंटेज वोटिंग टर्नआउट येतली ज्या तरेन सकाळच्यान लोक भायर सरल्या, आपूण जावन भायर सरल्या. काडच्या पेक्षा आपूण जावन भायर सरप इज अ पॉझिटिव्ह ट्रेंड. I think that is very positive for us and Porvorkars. BJP will retain this seat? 100%. BJP will retain both the seats because we have been performing at least to the best of the expectations of our people. लोकांच्या अपेक्षानुसार मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसा लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स पूर्ण करपाक. आनी जेन्ना एक एक्सटेंडेड फॅमिली बरोबर आसता बऱ्या वायटाक तेन्ना इलेक्शन इज जस्ट वन अनदर पार्ट टू शोकेज युअर सपोर्ट अँड सॉलिडेरिटी. आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण तरेन भोवमतान हे दोन्ही जिल्हा पंचायत पर्वरीचे आमचे पेंदीफ्रांक आनी सुकूरचे हातून दोन्ही हातून लोकांनी यथेश्ट बरो सपोर्ट दाखयल्लो आसा. सिमिलर सपोर्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम बाब मायकल लोबोस पार्रा and reports from Kedar, Saligaon and Giri, which strengthens our Sukur ZP constituency percentage of voting and the winnability factor. शेवटी लोकांचाच आशीर्वाद तो आणि त्यांच्यात तेक्यान म्हाका दिसता रिजल्ट्स विल शो. सो EVM आणि बॅलेट पेपर आसा सो कसो डिफरन्स ते तुम्ही म्हाका दिसता पार्टीक विचारा. वॉट एवर इज दर वे टू कास्ट आवर वोट वी हॅव टू कास्ट इट एज पर डेमोक्रेटीक रायट्स. EVM दिल्ले आसता, EVM बॅलेट दिल्ले आसता. आमचो हे आसता तेन्ना ज्या तरेन आसा त्या प्रमाणे करचें पडटलें. तर तुम्ही तुमच्या बुथार वोट करून भायर सरला आणि खंयच्या दुसऱ्या बुथार तुम्ही वचून विजीट दिवपाच्या दिल्या आमचे सगळ्यो टीमी काम करीत आसा पर बूथ पोलिंग स्टेशनाचेर पोलिंग बुथार. इट इज बीन अ व्हेरी वायब्रंट थॉट दीस ZP. Unlike the earlier ZPs, the turnout today, it is like we say a festival of democracy. It is everybody coming out and people coming out and everybody is celebrating this. मोदीचे विजन गोंय विकसीत भारत सरकार डबल इंजिन आणि ट्रिपल इंजिन सरकार घडोवपाक म्हाका दिसता सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. पर्वरच्या लोकांनी सगळ्यांनी आज दाखोवन दिल्ल्या सकाळच्यान की भोवसंख्येन भायर सरल्या सकाळी फुडें आणि मतदानाक आयिल्ले आसा. दॅट शो द पर्संटेज ऑफ वोटींग अँड हायर द पर्संटेज बेटर इट इज टू शो द रिजल्ट्स वील स्पीक अबाउट इट. लोकांचे विश्वासार आमचे म्हाका पूर्ण तरेन आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा. प्रचार चालू असताना लोकांचा कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका दिसता मिडियान कवर केल्ली आसा. डोर टू डोर आनी कोपरा बैठक दोन्ही हाका उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळा. ज्या तरेन लोकांनी तें तुका म्हणलें हांवें इलेक्शन इज नॉट समथींग वीच वी गो वन्स इन अ वायल. वी आर कनेक्टेड टू द पीपल 365 days 24/7. सो इलेक्शन जेन्ना येता इज ओनली अ पार्ट to let the people show their solidarity, their support, their love, their blessings. But rest of the time we have continuously been moving around. So election I would say only is a part where people showcase their love and support to all of us, and that's what has been happening for the last 3 terms. Thank you, sir.